मिसाचे सुरवातेक आमी सगळ्यो पिरान गायन घेवया. A5 पेज नंबर 3 A5. भुरग्या बोगदीन जमल्या गायन करून येता, विस्वास दवरून येता, बापा मुखार येता, आत्म्याचो तान बापा बोजून घेता तुका, आत्म्याचो तान बापा बोजून घेता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. बोगाळ बाबडीनो, आयचो सेवा धर्म दुसऱ्या मनशा सोवे काकलूत दोया दाखोवंक आमकां आपयता. जेजून सगळ्या मनशा सोवे चुरचुरे धरले, तांकां आदार दिलो. आमच्या जिवितान जेन्ना आमी चुरचुरे करतना न्ही फकत उतरांनीच चुरचुरे, पूण दुसऱ्या मनशा सोवे बरी करणी करून काकलूत दोया दाखोवंक ह्या मिसान आमकां आदार मागतना, जेन्ना आमकां बरें करपाक संद्यो मेळटात तेन्ना आमी बरें करुया. देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. सोर पदवेदार देवा, आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोरान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसोत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूतको, सौम्या काकूतको, क्रिस्ता काकूतको, क्रिस्ता काकूतको, सौम्या काकूतको, सौम्या काकूतको. प्रार्थुया. हे मिसां भेटयता नातालीन फेर्नांदीस हिच्या इतिहासां बसत. देवान तिका बरी भलायकी दिवं, तिचेर तिच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसांत मागुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी मागण्यो, आमच्यो गरजो जे कितें आमी मागूंक आयल्या भावार्थान भाग्योन आतुनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया.
सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा तुवें तुजे पुरशेक लिस्बोवाचो भाग्योंत आतोन कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक तीर आस्कारी जावून दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाडून सगल्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशी कोर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान राजव चलयता सासनाच्या ससना. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळी पोरजे मुखार सालोमाव वेदी सोरशी उबो रावलो. स्वर्गाक हात उबारून ताणें म्हळें, सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, तुजे असलो देव वयर सर्गी आनी सकल संवसारी आनीक ना. तुज्या कोराराक तूं थीर आनी खालसाण थावन तुज्या पावलांनी चलतल्या तुज्या सेवकांक तूं सगलोच बोलेपण. पूण देव मनशा सांगाती ह्या संवसारांत रावता तें खरें जायत? पळय, स्वर्गार आनी सगल्यावन उंचल्या स्वर्गार तूं आटापनाय, तर हांवें बांदलोल्या घरान तूं कसो आटापतलोय? सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या सेवकाचें प्रार्थन आनी विनोती आयकून घे आनी तुजो सेवक आज करता त्या प्रार्थनांक आनी ताच्या उल्याक कान दी. दीस रात तुजी नदर आसूं ह्या घराचेर आनी ह्या जाग्याचेर, कित्याक हाचे विशीं तुवें म्हणलाय, म्हजें नांव थंय आसतलें आनी ह्या जाग्यार तुजो सेवक प्रार्थना करतलोय तें आयकून घे. हेच सुवातेर तुजो सेवक आनी इस्रायल तुजी पोरजां प्रार्थना करतलीं तें आयक. तूं रावताय त्या स्वर्गांत थावन आयक आनी आयकून तांकां बोगोस. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो ओतमो आवडेता ओतरेकता. म्हजें कालीस आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासता. आमचो जबाब, सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. तुज्या वेदींचेर दळबाराच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोजांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाखोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटीर. आमचो जबाब, सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी, दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसात. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्यांक बळेपणान सांबाळ. आमचो जबाब, सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. आनीक खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमऱ्यार पांय दवरूनच हांव अदीक बागी. आमचो जबाब, सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. शुभ वर्तमानाक आमची कालचां मनां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
म्हजें कालीस तुजे कुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे शुवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिजेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलेमाक तान येवन जेजू चडशे एकठावले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेळे हातांनी मुनशे हात धुवन आसतना जेवता ते ताणें पळयले. फारिजेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्ल्याचे चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिट्यार जावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवूंक खावंक बसनात आनी सोबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पोत्रां, कोडशे आनी काशाची आयदनां धुवप हाचे विशीं म्हणटोच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें. जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेडे हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, इजायासान तुमा दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर बरोवन आसा, ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वखाणटा पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करतात. देवाची आज्ञा साडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात आनी तुमकां म्हळें, तुमची चाल सांबाळचे खातीर तुमी देवाची आज्ञा सामकीच कुशीन काडून उडयतात. तर मोजेसान सांगलां, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी बापायक वा आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक आनी आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडलें कितें तुमकां उपकार तें कोरबान म्हणजे देवाक भेटयलें जालें. आपल्या आवयक आनी बापाय पासत ताच्यान कांयच करूंक जायना. हे वरवीं तुमचे मोडे पाडून आयलोले तुमचे चालीक तुमी देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू करतात. सोमियाचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ बावडीनो, एका दिसाक एक ल्हान सोपुरलो भुरगो आयताराचे दोतोनीक तावन घरा येतालो आनी ताका खंय एक एतेइस मेळ्ळो. एतेइस म्हणल्यार जो संवसारांत देव ना म्हणटा. आनी ह्या मनशान ह्या भुरग्याक विचारलें, तूं म्हाका सांग देव खंय आसा तो, हांव तुका एक एप्पल दितलो. आनी तेन्ना खंय ह्या भुरग्यान त्या मनशाक विचारलें, तूं म्हाका सांग देव खंय ना तो, हांव तुका आख्खेंच बॉक्स भरून एप्पल दितलो. बोगाळ बाबडीनो, देव सगळे सुवातेर आसा आनी ताच्याच अनुभवान ताच्याच आसण्यान चलोवंक आमकां जण एकल्याक आपयल्यांत.
हांवें ही घडणी एक फावटी जायते फावटी सांगल्या ती परतून तुमच्या मुखार दवरता. बेंजामीन नांवाचो एक बार्बर आसलो, केंस कातरपी, आनी तो एक एथेइस्ट आसलो, देवाक सोत मानिना. आनी एका दिसाक ताचो इश्ट नेल्सन केंस कातरपाक गेलो आनी ते उलयता उलयता तांचे मदें भासाभास जाली आनी बेंजामीन म्हणूंक लागलो संवसारांत देव ना. आनी नेल्सन ताका विचारता तूं अशें कित्याक म्हणटाय. आनी बेंजामीन म्हणूंक लागलो जर तो संवसारांत देव आसलेलो जाल्यार इतलें वायट जावचें नासलें. लोक पिडेन कश्टवता, लोक मरचो नासलो. ताका लागून हांव म्हणटा संवसारांत देव ना. आनी तेन्ना खंय नेल्सन ओगोच रावलो, केंस कातरल्या उपरांत खंय भायर सरून गेलो आनी ताका खंय भायर वेतना एक व्हडल्या काडाचो आनी व्हडल्या केंसाचो मनीस मेळ्ळो. आनी खंय तो वेगी वेगी धांवून येवन बेंजामिनाक म्हणूंक लागलो हांव म्हणटा संवसारांत बार्बर नात. आनी तो खंय अशाप जालो, तूं कशें कित्याक म्हणटाय, हांव जाल्यार हांगासर आसा. आनी नेल्सन म्हणूंक लागलो खंय संवसारांत बार्बर आसले जाल्यार व्हडले काळाचे आनी व्हडले केंसाचे मनीस आसचे नासले. आनी तेन्ना खंय बेंजामीन म्हणूंक लागलो हांव हांगासर आसा पूण ते मनीस म्हजे सुरशे येनात. आनी तेन्ना खंय नेल्सनान ताका म्हणलें खंय संवसारांत देव आसा पूण मनीस देवा सुरशी वचनात. बोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयले वाचपान आमकां असलीच कितें खबर मेळटा. सलोमोन राजान एक व्हडलें देव तेंपल बांदलें आनी ह्या देव तेंपलान देवाचें आसणें आसलें. थंयसर देवाची आग पेट दवरलेली म्हणल्यार देव थंयसर आसा. पूण आयच्या पयले वचून आमकां मेळटा देव न्हय फकत देव तेंपलान रावता, हे मंदिरान रावता, देव सगळे कडेन रावता. आनी खेरीत भाशेन देव रचने मदें आसा, मनशा मदें आसा, जायते वस्तू मदें आसा. जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता आमकां 4 बसांनी देवाचें आसणें मेळटा. याज्ञिकाच्या रुपान, देवाच्या उतराच्या रुपान, उण्या सोऱ्या रुपान आनी जमलोले पोरचे मुखार आमकां देव मेळटा. आनी खेरीत भाशेन जोण एकल्याक हे देवाचें आसणें अनुभवूंक आमकां आपयलां. देवाच्या आसण्याच्या अनुभवान जिवितान आमकां जायतो बरो वावर करूंक. देव मंदिरांत आमकां देवाचें उतर मेळटा. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलून देवाचो संदेश आमच्या जिवितान पाळूंक. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत आमी कायद्या वरवीं शिकवण आयकल्या. जायते कायदे आसले. शेनवाराक वावर करूंक फावना, शेनवार म्हणूंक फावना, जेवचे पयलीं हात धुवंक जाय. पूण जेजू फारिजेवांची आनी धर्मशास्त्राची टिका करून म्हणटा तुमी कायदे पाळटात खरें पूण तुमचें काळीज देवा सोशिल्लें पयस आसा. तुमच्या कायद्यांक मोग ना, दोया ना, काकलूत ना. तुमी लोकांचेर कायदे थापतात पूण ते पाळूंक तांकां आदार दिनात, तांकां चेपून धांवून दवरतात. मनशाचो पूत शेनवाराचो धनी. बोगाळ बाबडीनो, कायदे आसात खरें पूण हे कायदे मनशाक वयर काडटात गाय. वो कायदे मनशाक चेपून धांवून दवरतात. कायदे मनशाचें वर्तेपण राखतात गाय. जेजून मनशाक मान रेस्पेद दिलो. जेजून मनशाचें वर्तेपण राखलें. जायते फावटी कायदे मनशाक पयस दवरतात. जेजू म्हणटा जे कायदे मनशाक वयर काडटात तेच कायदे आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय. दुसऱ्या सवे दोया मोया दाखोवंक, दुसऱ्या सवे मूग दाखोवंक जाय. बोगाळ बाबडीनो, दर एका मनशा भितर देवाचें रुपणें आसा. ताका लागून दर एका मनशाक आमी मान रेस्पेद दिवया, ताचो मोग करुया, ताका आदार दिवया. जायते फावटी आमी मनशाक किकोन करता, आमी पयस दवरता, आमी जनावरांक हेर वस्तूंक लागीं दवरता. आमी जाणा जावंक जाय मनशा भितर देव आसा आनी जेन्ना आमी मनशाक बरें करता आमी देवाक बरें करता. तर ही शिकवण आमच्या जिवितान पाळूंक, सगल्यांचो एक सारको मोग करूंक, दोया काकलूत दाखोवंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोड मागुया.
सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्माच्या वडिलांनी आपल्या हातान घातलेली जबाबदारी ओळखून पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावुरतना आपले देखींतल्यान बरें तें वेंचून काडूंक तांकां देवा लागीं मागुया. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत बरें आनी वायटा मदें अंतर करूंक बरें तेंच विंचून काडूंक आनी वायट सोडून दिवंक आमकां देवीक जानवाय मागुया. ह्या मिसा बलिदानांत नातालीन फेर्नांडीस हिणें आपलें इंतेसांव भेटयलां. तर भाग्यो तांतुणीचे विनोनीन बापाचो सुबा आशिर्वाद तिका फावो जावंक त्याच बापा लागीं मागुया. तशेंच मागुया आयज तावन 12वीचीं भुरगीं आपली परिक्षा आन्सर करतात. ताणें बरे भाशेन आन्सर करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. बो मोगाळ बाप्पा दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितान दुसऱ्या सवे आमी दोया मोया दाखोवंक ताका मान रेस्पेद दिवंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तोयारे वेळार आमी गायन घेवया C27 पेज नंबर 39 C27. निष्कोळून निर्मळ उंडो वेदीचेर आमी घालता सासणाच्या पवित्र बाप्पा तुका तो समर्पिता. बोंतोळी आस्त्या पासो म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देव बाप्पाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या आदात्म्य बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सोबेच्या आदपाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा
हातून तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुझे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेमोन केलोय तशेंच आमकां तुजी काकलूत दाखय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे असू तुमची काळजा उबारा आम्ही ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया उयोशे आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातून तुज्या भक्ताच्या दिसाक तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय अशें ताच्या भाग्यवन जिविताचे देखीर तूं तिका दिरान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यान उजरायताय आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं तिका सांबाळटाय देखून सोर देवदूता आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान ओसारा सोयी सर्वेस्पराचे नावी येता सुभागी ओसारा सोयी सर्वेस्परा कोरोस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसून आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे भक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सानी पुनोची मोठमोठा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली आमची काकूत गो देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उडो आनी सडवणीची खास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुड्यान रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी खालतिकायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. पुनर्जीवनपणाचो बरबशान अंतरून गेल्यांत ते सगळे आमच्या भाव भयणाचो उगडास कर. आनी तुजी काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागतांव. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत सुजे तिचो पुती, भाग्यवंत दोरमृता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पळोवंक दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अंतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थ्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेतान राजभर चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या सगळीं आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, or persons of other faith, or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान शेवतान आमी गायन घेवया. D13 पेज नंबर 54. D13. जेजू बोऱ्या गोड्या
सोर्गीतांव तूं देवलोय सोडूंक म्हाका आयलो जेजू बऱ्या गवड्या जेजू स्वादीक बोल्या सोर्गीतांव तूं देवलोय सोडूंक म्हाका आयलो पोळे हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली तुजे ताय बोर म्हाका करूंक सोडनाका पोळे हांव ती शेळी तुका चुकोन गेली तुजे ताय बोर म्हाका पयस सोरूंक सोडनाका जेजू स्वादीक बोगां सांडलो हांवें तुका हेम कोणान वाडोली पिसाय बोडादाली जेजू स्वादीक मोगां सांडलो हांवें तुका हेम कोणान वाडोली पिसाय जोडादाली पाटी म्हाका आपय गायान म्हाका लिपोय नाणोन पवित्र रोगदान दो प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, भाग्योंत आंतोनीच्या दोबाशान वांटो घेतिल्ल्यांक आमा सोमेस्ता थाय सुर्गीच्या जेवणाचें देवीक बोळ तीर जावूं आनी वाडूं अशें आमी भावार्थाचे देणे सोपूर्णपणी सांबाळूं आमी तुवें दाखयल्ले सोडवणेचे वाटेर चलूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर जोकी कावन्सिलींग रुमांत आसा आनी तशेंच फादर हायसेंट कुमसोदरींत आसा. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता, तिजो कॉन्टॅक्ट नंबर आमच्या नोटीस बोर्डार आसा घातलेलो आसा, वो तिका मेळून तुमी एपॉयंटमेंट घेवचो. भाग्योन आंतोनीचे इमाजी हातांत सेरपेन धरून आमच्या सोविनियर स्टोरांत विक्रेक मेळटात, तुमी त्यो घेवच्यो. स्टोरीज इन सिल्वर हो एक कॉफी टेबल बूक सोविनियर स्टोरांत हातूंत विक्रेक मेवता. ताचेर भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे कॉफीन पॅनल हाचेर मिलाग्र्यो कांतयलेल्यो आसात, त्यो बुकान बरयल्ल्यो आसत, तुमच्यान तो घेवूं येता. फेब्रुवाराचे 17 फुडल्या मंगळारा दीस आमचे इगोर्जेन आमी भाग्योंत आंतोनीचे जिबेची दोबाशीक परब शुभारंभ केल्या. भाग्योंत आंतोनीचे रॅलीक दोर एकल्याच्या कपलार दवरून आमी आशिर्वाद दितल्या. तशेंच उलोवंक जायना तांचे खातीर एक खेरीत मागणी आसतली. गेल्ल्या मंगळारा
सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवितात्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. देवाचे वडुका भागिवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोन दुता. कोर म्हजें जिवीत निथळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पिटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळक जेशू तुजे विनवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भागिवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणनेरा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजें हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. उलसुऱ्यांच्या बागीवन आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवडाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गूण जावंक ते निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आंदोळाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तामन आसतना विनोती कर. आमेन. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243 U25. Santa Antoni Bokta Ingyace Kudicha Tuja Krontar
भोगता